राज्यात रस्त्यार जातल्या अपघातात भर पडत आसा। अपघातान मरण येवपी गाडयो पुरायपणान काबार जावपाच्यो घडणुको वाडत चल्ल्यात। सध्या राज्यात 15 जानेवारी ते 14 फेब्रुवारी मेरेन राज्य रस्तो सुरक्षा अभियान चल्ला। ताजोच भाग म्हण बिरेस्तारा नावेली ते कुंकळे रोड सेफ्टी वीक घडोवन हाडलो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जे आसा ते 15 जानेवारी ते 14 फेब्रुवारी हो रोड सेफ्टी वीक म्हणून डिक्लेअर केल्लो आनी हो नॅशनल लेवलाचेर हो वीक जो आसा हो चालू आसलो। आनी आज तुमी नावेली साकून कुंकळे म्हळ्यार तेन्ना जे RTO डिपार्टमेंट आसा ह्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंटान आज हांगा सगळी ड्रायव्ह चालू केली कितें आसा। आनीक ज्यो गाडयो टॅक्स भरनात या परमीट काडनात ह्या गाडयांक तेणी चॅक करपाची स्टार्ट केले कितें आसा आनी तांकां तालांव दिवपाचें स्टार्ट केलां। त्याच बरोबर काल रॅली जाल्यो। जो एसिस्टंट डायरेक्टर जो आसा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंटाचो संदीप देसाय हेणे राती एक ड्रायव्ह घेतली आनी ते रातची रॅली काडली आनी ह्या रॅलीच्यान एक मॅसेज दिली कितें आसा की प्रत्येकान जेन्ना गाडी चलयता तेणे सीट बेल्ट यूज करता, मोटरसायकल चलयता तेन्ना हेल्मेट घालचें, आपआपल्या डॉक्युमेंट जे आसा ते सारके करून दवरचे ताकी कसलेय त्रास जावपाक नाका म्हणून। आनी त्याच बरोबर खंयची गाडी जी आसा ही रोडाचेर जेन्ना येता तेन्ना तेजे कडेन सगळे प्रॉपर डॉक्युमेंट आसपाक जाय, सगळे टॅक्स भरलेले उरपाक जाय, ते इन्शुरन्स खंयच्या गाडयेक जर इन्शुरन्स ना जाल्यार तेणी ते भरून घेवचे। हे काही जे हें आसात हे तेणी भरूंक जाय। जेन्ना रस्त्यार तुमी जाणा आतां कितलेशे एक्सिडेंट जाय ते गेले कडेन आसात, कितलेशे लोकांले जीव गेल्यात, पूण थोडी लोकांले अशी जीव गेल्यात ज्या गाडयांक इन्शुरन्सच ना। आनीक थोडे जे यंग भुरगे आसात हे चलयतात तेंचे कडेन थोड्या कडेन लायसन्स सुद्दां उरना। हांगा जो कायदो आसा वो शिफ्ट केले कडेन आसा आनी हेजे खातीर आज अवेरनेस जें आसा हें जाले कडेन आसा। कित्याक तुमी आतां पळयतात ह्या वर्साक पळय गेल्ले वर्सा पळय लोक मेल्यात हो सगळें रिकॉर्ड जाले कडेन आसा। आनीक चडांत चड यंग भुरगीं जे आसात हे ह्या हेतून आपलो जीव गमावन बसले कडेन आसा। म्हणूनच हे एक रोड सेफ्टी वीक जो आसा हे रोड सेफ्टी हे आज ऑर्गनायज केले कडेन आसा आनीक लोकांक एक अवेरनेस केले कडेन आसा की लोकांनी गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकर आनी संगीता ओली।